श्री राष्ट्रवादी जय संतोषी माता संस्थान गेली कितलीशीच वर्सां हांगासर महिला वटपौर्णिमा साजरी करपाक येता। विविध भागासून न्यू वाड्यासून म्हूण वाड्या म्हूण किंवा चिखले वाठारांसून म्हूण हांगासर लोक विविध आमचे भटजी आसता विधी कितें आहा ती करता आनी मागीर लोक हांगा वटपौर्णिमा साजरी करता। हांव सगळ्यांक वटपौर्णिमेच्या सगळ्यांक लोकांक हार्दिक शुभेच्छा म्हणटा आनी अशीच वटपौर्णिमा आमच्या सगळ्या लोकांनी देवस्थानान येवन हांगा देवस्थानांक बी हातभार लावचो। वटपौर्णिमा ही वर्साच्या वर्सा साजरी करता आमी आनी ती आमच्या घोवाचें आयुश्य वाडपाच्या खातीर करता। वट सावित्री ही सावित्रीन केल्लेली आनी ती यमा कडल्यान तेणी आपल्या घोवाक परत हाडलो आनी ही वर्साच्या वर्सा आमी साजरी करता। महाराष्ट्रान गोंयान सगळ्यान इंडियन ही साजरी करता तशी ही आमी हांगासर साजरी करता। वटपौर्णिमा ही पयलींसान चालू आसा। सती सावित्रीन आपल्या घोवाक यमा कडसून मागून हाडलेलो तेन्नासान ही प्रथा चालू जाल्ली आसा आनी व्हडा हितून ही साजरो जाता। सगळ्या गोंयभर महाराष्ट्रात सगळे कडेन ही प्रथा चालू आसा आनी व्हडा हितून ही बायलां आपल्या घोवाच्या आयुश्याक लागून ही वटपौर्णिमा करतात।